आयज कितली आमची भाव भयणी आपल्याच जिवितांत कालोखांत ती जियेता. तांच्या तोंडांचेर कालोख आसा पूण उजवाड ना. पूण आमी आयज उजवाडाची मनशां कशी देवाचो उजवाड आमी तांच्या जिवितांत हाडूंक फावो. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी तेंच पळयलां. जेजू लोकांक उजवाड दिता. जेजू लोकांक बरो करता, पेकोवणी दिता आनी पोतून तांच्याच जिवितांत तो उजवाड हाडटा. तर आमी तेंच आयज आमी करूंक जाय. दुसऱ्यांक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी उजवाड हाडूंक जाय. दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय. आनी आमी केन्ना उजवाड हाडूंक पावतलीं जेन्ना आमी देवाशी लागीं रावता तेन्ना. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयलां लोक जेजूशी लागीं येता, जेजूक हात लायता आनी बरी जाता. तशेंच आमी जेजूशी लागीं रावंक जाय आनी आमी दुसऱ्यांक उजवाड दिवंक जाय. तर आयज आमी उजवाडाची मनशां जावया. कित्याक आमी सगलीं देवाची भुरगीं आनी आमी सगलीं भाव भयणां म्हूण आमी उगडास करुया.